सत्तरीचे वाळपय मतदारसंघातल्या नगरगाव पंचायत क्षेत्रातले माळोले वाठारात एक धक्कादायक घडणूक घडिल्ल्याची थळाव्यांची माहिती। रातच्या वेळार लायटीचे काम करून वीज खात्याची गाडी माळोलेच्यान वाळपय येताली। येतना वंड्याकडेन म्हणतात थंय रानांतल्यान आर्माची एक गोळी आयली आणि गाडयेत फुडे बशिल्ल्या लायनमॅनाच्या हाताक घश्टून गेली। सुदैवान लायनमॅन साल्वार। ही घडणूक घडिल्ली 8 जूनाक। उपरांत कांय थळावे लायट ना म्हूण कागाळ घेवन रातचे वाळपय सबस्टेशनात पाविल्ले कडेन तुमच्या वाठारांत लायटीचे काम करपाक येवप हुस्क्याचे, लोक फार मारतात म्हूण कांय स्टाफान ऑफिसात गेल्ल्या लोकांक सांगले। हातूंतल्या कांय थळाव्यांनी हे सगळ्या प्रकरणाची गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना म्हायती दिली। हे विशीं गोमंतक टीव्हीचे प्रतिनिधीन वाळपय पुलिसांकडेन संपर्क केलो जाल्यार अशे तरेची कांयच म्हायती वा कागाळ येवंक नाशिल्ल्याचे सांगले। गोमंतक टीव्हीचे वृत्ता उपरांत पुलिसांनी संबंधित लायनमॅनाक आफोवन हाडून जबानी घेतली जाल्यार ताच्या जबानेत तो म्हणटा आपल्याचेर आर्माची गोळी न्ही जाल्यार फातर लागलो। उपरांत खंय ताणें हॉस्पिटलांत वचून ड्रेसिंग केलें। कितले जाण आसले? तीग जाणां लायटीचे। आतां हे रातचे कितल्यांक सुमार? हे 10 सुमार 8 तारखेक एक वय ते माळोली धावे नगरगावच्या पडल्या आम्ही आता मी कंप्लेंट केल्या तुवें आतां कंप्लेंट कोणी म्हाका फोन केलो न्हू तेंच्यांनी कंप्लेंट जाल्या म्हणून तुजेर कोणी गुळी घेतल्या। हांव सांगलें आतां म्हाजी गुळी कोणी घालूं ना म्हणून म्हाजे फाटलो फातर बसला कोणी ते बेश्टे उठयला आसतले गुळी घातली तेका कोण घालूंक शकना न्हू। मागीर रोडान येतना सेक्शनां केलें आनी आमी मागीर तो कितें फातर टायरा म्हणून वॉटर पडला हे रातचे जाल्ले। हय रातचे 10 कितें बसलेलें तें खबर ना? म्हाका खबर ना न्हू। मागीर हांव पयलें बघ जाल्यार बारीकशें हांगासर हें जालां। मागीर हांव हॉस्पिटलान गेलो ड्रेसींग केलें आनी बांदलें आनी आतां गांव बरो जालो। कितें बसलेलें तुमकां खबर ना? फातर बसलें न्हू। फातर अशें बारीकसो फातर बसलें बेश्टें कितें कोणी उठयलां तें कांय खबर ना आमकां। तें आतां कोणी कितें उठयलां तें ना। तूं म्हणटा तो हें ना बंदूक न्हू म्हणटा? ना ना बंदूक जाल्यार बोट बी फुटों येता। हे पळय फातर बसला फातर बसलो हय एका हेजो। मात थळाव्यांनी खुद्द वाळपय सब स्टेशनाचे कांय स्टाफ सांगतात की लायनमॅनाच्या हाताक गोळीच लागिल्ली। कांय वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी खंय पुलीस स्टेशनाचेर हे प्रकरण पावयत जाल्यार फावटी मारच्यो पडटल्यो आनी कटकटी सुरू जातल्यो म्हूण त्यो भानगडी नाकाच म्हूण सांगल्यो। ते भायर गाडयेत गोळी पडिल्ली मेळिल्ली। ह्या सगळ्यांतल्यान जायते प्रस्न उपस्थित जातात। ते लायनमॅनांक ती गोळी हड्ड्यार वा आनीक खंय लागिल्ली जाल्यार घडये रानात कोण कासाक गेल्लो आसूये आनी ताणें मारिल्ली गोळी चुकून लायटीचे गाडयेर बसले आसूये। मात घडिल्ली घडणूक घडोवंकच ना म्हूण जांचे वांगडा हें घडलां ते भुमिका घेतात तेन्ना सगळेंच निष्प्रभ थारता। गोमंतक टीव्हीन जबाबदारीन हें वृत्त केलां आनी तशे पुरावे आमचे कडेन आसात। त्या लायनमॅना वांगडा कांय अनर्थ घडूंक ना ही सुदैवाची गजाल। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।